This program is brought to you by Health Department, Government of Goa, National Health Mission, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इन ऑल न्यू एपिसोड ऑफ युवा हेल्थ. भलायकी तुमची सगळ्यांची बरी उरपाक जाय त्या खातीर आमी हो प्रोग्राम तुमच्या मुखार घेवन येता. भलायकी खातें म्हळ्यार हेल्थ डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ तुमच्या मुखार आमी घेवन येतात. आनी आयची कॉलेज आसा श्रीधरा काकुलो कॉलेज म्हापसा आसा थंयसर आमी गेल्ले अँड जायते आन्सर्स आमकां मेळ्ळे. आनी यूथ जे आसा, टिनेजर्स जे आसा, तांचे हेल्थ रिलेटेड जायत्यो गजाली आमी केल्यो. कितें कितें क्वेश्चन आशिल्ले अँड खुबश्यो ज्यो गजाली आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो तुमच्या मुखार आमी घेवन येता. अँड जर तुमकां कितें जर सांगपाक जाय आमकां परत एक फावट सांगता जाल्यार फेसबुकाचेर आमची युवा हेल्थ जी पेज आसा ताचेर वचून तुमकां सजेशन्स दिवपाक शकता. बट रायट नाव जस्ट चॅक इट आउट आयचो एपिसोड. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आमी ताका RKSK program म्हणटा. This program is a Government of India program which is implemented all over the country. It is some years that we have already started this program, rolled out this program in Goa, and we have extended it over all the 12 talukas of the state. There are 6 components which come under this adolescent health program or RKSK program. The main one is sexual and reproductive health. You have to know how to take care of your sexual and reproductive health at this stage. The second is nutrition habits, your diet, your style of living, your way of living, your behavior, and all the dietary habits are very important towards healthy living. The third is about the injuries and violence in various forms that might affect you. So also the mental health. As I said, this is the age group which gets disturbed very fast. And therefore, they have to have a very strong mental health in place during this stage. There are various stresses. There are many decision-making processes that come in play during this stage. Lastly, the substance abuse. The various may be in relation to tobacco, in relation to drugs, or any habits, behavior. Substance abuse. We put all these habits under substance abuse. Our adolescent group has to be away from this substance abuse that can affect you during this stage. चले की चले कित्याक गाडयो चले फास्ट चलयतात? चेडवांक इम्प्रेस करपाक, चलयांक इम्प्रेस करपाक आनी सेम स्टायल मारपाक. स्टायल मारपाक ह्या खातीर चलयांक कोण एक्सायटेड जाता आनी स्टायल लेट जाता म्हणून. तूं कितले फावटी बेगीन पावला कॉलेजीक? सद्दां बेगीन येता. ओगिरा सद्दां बेगीन येता. लेट कसो जाता तर तुका? कित्याक फास्ट चलयतात रे चले? खबर ना. तांकां फास्ट चलोवपाक आवडटा, शो मारपाक. बायक शो ऑफ करपाक. हय तेच कितें तेच म्हळ्यार शो मारपाक. सगळ्यात चलयता फास्ट. सगळ्यांत चलयतात, चलयां चलयतात. या ओके, तेच शो मारपाक मजा करता. मजा करपाक. ओके, सारकें म्हाका सांगा की शो मारपाक आनी चलयांक इम्प्रेस करपाक एकाच कॅटेगरीन घेवया काय सेपरेट आहाय? तेन्ना एक जाता न्हू, तो फास्ट चलयता त्या पेक्षा हांव फास्ट चलयता. ओके, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन आसपाक शकता. ओके, आनी कितें? बट मोर ऑफ फास्ट चलोवपाचें रिजन कितें? कोणी तरी आपणाक पळोवन बाबा तो फास्ट चलयता वळख जावंक जाय. इट इज हय, म्हणजे इम्प्रेस करपाकूच जालें. हय, ओके. लूक एट दीस नाव. ओके, कोण तरी चली उबे आसा आनी तूं गाडी घेवन फास्ट गेलो, चलयेक खबरूच ना कोण गेलो ते. हितूर उरलें खंय कितें वालर? त्या पेक्षा 30 स्पिडीचेर 20 स्पिडीचेर सुशेगाद गेलो जाल्यार नोटीसूय करपाक येता कोण गेला तो, खबरूय आसता गाडी कसली, बायक कसली, कितले CC, हे सगळें पळोवन वचूं येता. सो हो एक फायदो आसा स्लो चलोवपाचो. सगळ्यान बेस्ट फायदो स्लो चलोवपाचो गाडी इज कंट्रोल ओवर युअर बायक. खुबशे फावटी आमी गाडयो पळयतात जे विदावट कंट्रोल गाडयो चलयतात.
म्हणजे एक एकदा फास्ट चलयता टर्न आयलो जाल्यार त्या टर्नाचेर आमकां टर्न सुद्दां मारपाक गावना आनी गाडी भायर वता एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसता रायट. सो बेजिकली दुसऱ्यांक कित्याक त्रासान घालपाक जाय आमी. एक एकदा तुजी कांय चूक नासता, तुजी ओवर स्पीड जाता, तुजी कंट्रोल आसा बट फुडल्याक दिसता की तुजी स्पीड कितली आसा ती मेजरमेंट करूंक जायना, तो तुजेर हाडून मारता, परत त्रास. सो कंट्रोलान रावात, कंट्रोलान गाडी चलयात आनी शक्यतो तुज्या गाडयेचेर कंट्रोल आसपाक जाय. ओके नाव एज इन तुमी सगळे जाण बायक चलयतात चडशे. आय लास्ट सम क्वेश्चन्स. ओके 2 क्वेश्चन्स आय हॅव. इमॅजीन की तूं बायक चलयता, एका ब्रिजार आसा, तुका इमर्जन्सी कॉल आयला, अर्जंट कॉल आयला, रिसीव करपाक जाय. स्टेप्स खंयचे फॉलो करतले? सायड लायट मारतले, सायडीक गाडी दवरतले. सायड लायट सायडीक आनी मागीर फोन रिसीव. ओके सायड लायट मारतले, गाडी पार्क करतले आनी मागीर ओके सायड लायट मारतले, सायडीन पार्क करून सायड लायट मारतले, सायडीक रावतले आनी कॉल रिसीव करतले. सायड लायट लायतले, बायक ऑफ करतले आनी कॉल रिसीव करतले. सायड लायट मारतले आनी सायडीक रावन कॉल रिसीव करतले. सेम सायड लायट दिवपाची. सेम सायड लायट मारतले सेम तशें सेम. गाडी चलयता आसतना ब्लूटूथ घालून गाडी ब्लूटूथ बीन काय ना काय ना जाल्यार ब्रिज क्रॉस करून ब्रिजार रावंक मेळना. ब्रिज क्रॉस करून ब्रिज क्रॉस मागीर करतलो अटेंड कॉल. सारके ब्रिज क्रॉस करून आनी मागीर उकल फोन. ब्रिज क्रॉस करून मागीर घेवपाचो. ब्रिज क्रॉस करून सायडीक रावतले. ब्रिज क्रॉस करतलो मागीर रावून फोन करतलो. सेम ब्रिज क्रॉस करून मागीर ब्रिज क्रॉस केले की मागीर फुडें वचून हुकतलो ब्रिजार उरूंक मेळना. सायडीक घेवन सायडीक. ओके सेम सायडीक सायडीक इग्नोर करता. हां इग्नोर चलयता चलयता रिसीव करतलो. ना इग्नोर करता कॉल. इग्नोर करतलो कित्याक मागीर येता इग्नोर करतले. कित्याक मे बी एक्सिडेंट जावं शकता, उकल जावन. इम्पॉर्टंट कॉल आसा इग्नोर करता. रावंक गावना न्हू ब्रिजार. ब्रिज क्रॉस करून मागीर रावन ब्रिज क्रॉस करून मागीर खंयच्या रोडार सायडीक वचून ब्रिज क्रॉस करून ब्रिज क्रॉस कित्याक ब्रिजार गाडी स्टॉप करप नासता. सायडीक घेतले आनी उलयतले. सायडीक घेतले न्हू उलयतले. ओके सायडीक घेतले. पयलीं सायड लायट मारतले आनी मागीर सायडीक येवन फोन उखलतले. ओके सायड लायट घेवन गाडी सायडीक व्हरतले आनी ओके सायडीक व्हरपाचें. सायडीक व्हरतलो. इंडिकेटर मारतो सायडीक. सायडीक इयरफोन आसतले न्हू कानान सो पिकअप करतलो. इयरफोन ना तुजे कडेन जाल्यार जाल्यार डायरेक्ट सायडीक रावन. ब्रिजार गाडी रावपाकूच मेळना. मेन म्हणल्यार ब्रिजार रावपाक येतना न्हू. ओके ब्रिज क्रॉस करून मागीर सायड लायट मारून सायडीक वचून ब्रिज जावन मागीर सायडीक रावतले. Won't pick up the call until I can park the vehicle somewhere. सायडीक या सायड लायट पळय सायड लायट. सायड लायट मारून सायडीक. फर्स्ट सायडीन मारतलो. मोबायल सायलेंट दवरतो बायक बिफोर रायडींग. मागीर डेस्टिनेशन मला मागीर पयतलो. सायड आनी हॉर्न मारतो. मेन म्हणजे पयलीं सायड लायट मारतलो, गाडी येताना पयतलो, सायडीक काडटलो, स्टँड येतलो, गाडी सायडीक काडटलो, उबो रावन फोनार मागीर उलयतलो. व्हेरी गुड. ब्रिजार गाडी पार्क करपाक किंवा सायडीक रावपाक गावता. इट इज एन ऑफेन्स. ओके सो गाडी चलयता हे पयलीं लक्षांत दवरा. ब्रिजार केन्नाच गाडी थारोवपाक गावना. ब्रिज काड आनी ताज्या नंतर सायडीक राव आनी मागीर रिसीव करप फोन. तुमकां इश्यूज आसा रे कितें म्हणजे मेंटल हेल्थ रिलेटेड युथांक म्हणजे पिशेपणां म्हणिना हांव. टेन्शन बीन आसता केन्ना युथांक टेन्शन नासता तरी कसलें आयज काल करियर. बट तूं आतां स्टडी कर मुगो मागीर करियराचें टेन्शन घे. बट तरी आसा करियर टेन्शन. कितें करपाक जाय तुका फुडें? हां रिस्पेक्टेबल जॉब. वॉट कायंड ऑफ जॉब? प्रोफेशनल जॉब. कसलें टेन्शन आसता गो? एक्झाम टेन्शन. स्टडीज एक्झाम्स. स्टडीजाचे करियर ऑपॉर्च्युनिटीज. करियर ऑपॉर्च्युनिटीज आनी करियर करियर. इनकम टेन्शन. इनकम टॅक्स. टॅक्स इनकमाची टेन्शन आसता मागीर. ओके फायनान्शियल इश्यूज. ओके करियर. करियर. एक्झाम टायम. एक्झाम टायम. करियर. करियर. स्टडी मॅटर. फॅमिली बॅकग्राऊंड. फॅमिली इश्यूज. ओके स्टडी प्रेशर. एक्झाम टायम स्टडी लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स. तेच्या खातीर डिप्रेशनान बीन वतात गो भुरगे. पयलीं स्टडी करिना न्हू. मागीर ती मिस्टेक न्ही तांची. बॅकलॉग्स. बॅक टू स्टडी
Studies, family problem, relationship issues. ओके एक्झामीचे टेन्शन फायनान्शियल exam, study pressure, फायनान्शियल स्टडी family issues, money problem. मनी लव एक्झाम Family problems, study problems, employment problems, relationship problems, Financial issues, family problem, relationship. studies, स्टडीज financial issues, family issues, love issues, studies, स्टडीज studies. I think the competition which is there in every field these days just brings about all other problems into concern, like financial pressure, studies pressure. It's all there because there's a lot of competition going on, so that's a lot of pressure to handle at such a young age in this generation. Career issues, then peer pressure, एक्झाम्स studies. Studies केले. फॅमिली प्रॉब्लेम नाल्यार फ्युचर जितले स्टडी केले एफर्ट्स घातला तितले ग्रेड्स परत मेळटले काय ना एग्जाम Future, career tension. करियर टेन्शन फॅमिली प्रॉब्लेम फॅमिली इश्यूज ओके स्टडीज एंड स्टडीज करियर करियर इश्यूज Paper backlog पेपर बॅकलॉग एक्झाम अँड फॅमिली नॉर्मल टेन्शन करियर एंड रिजल्ट्स स्टडी एग्जाम्स एक्झाम फॅमिली प्रॉब्लेम्स फॅमिली प्रॉब्लेम करियर भायर मम्मीक कळ्ळें जाल्यार ते टेन्शन कोणी वचून सांगलें जाल्यार त्यापेक्षा तूच सांग मरे पयलीं सर ते कॉन्फिडन्स सांगूंक जाय न्हू तेजे कडेन ते इश्यू जाता सर ते मायंडान धरून तो जाता ओके तुका एक टेन्शन आसता कळपाक जायना घरा कडेन म्हणून स्टडीचे स्टडी exam, फॅमिली प्रॉब्लेम फॅमिली प्रॉब्लेम family problem, breakup. ओके रिलेशनशीप इश्यू आसा स्ट्रेस लेवल ह्या भुरग्यांनी खूब आसता खूब वाडिल्लो आसता तो एज्युकेशनाक लागूनय आसता फॅमिली लेवलाचेरूय थोडे इश्यूज असतात सो हे पेरंट्सांनी एडॉलसंटांनी आणि तांच्या भोंवतणी जी रिलेटिव्स आसा फ्रेंड्स आसा ऑल दीस पीपल शूड कम टुगेदर अँड सी दॅट स्ट्रेस इज मॅनेज्ड इन द रायट वे फॉर दीज एडॉलसंट्स तांकां जर गरज पडत जाल्यार तांकां प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्पूय दिवपाक जाय रिगार्डींग स्ट्रेस पेरंट्स एंड टिचर्स आर रिक्वेस्टेड not to stress the children and to for the sake of education and because there is a very competitive life which is going on educationan je challa te खूब competition चल्ल्या so parents and teachers as well as the adolescents should take care of their health both mental health as well as physical health and decide peacefully along with the help of professionals like counselors psychologists psychiatrists and lead a very healthy lifestyle. डिप्रेशन किंवा टेन्शन घेतल्या उपरांत मनीस कितें करता चडशे फावटी they don't stick to anyone. दे डोंट अलोन फील करता ओके Tablets. टॅबलेट्स घेतात Like if tension जाता जाल्यार स्लिपींग टॅबलेट्स कोणा वांगडा उलयना शांत रावता आपलो राग दुसऱ्यांचेर काडप स्लिपींग चड उलयना सायलेंट बसता सायलेंट ओगी रावतात लोनली फील ड्रिंकींग ड्रिंकिंग अल्कोहोल कितें च्या काय थोडी जाण सुसायड करता जर म्हाका विचारलें न्ही ऑप्शन दिले आफ्टर डिप्रेशन कितें करप जाल्यार हांव आतां इतले टॉक्स दितात की ते उलयता ABCD Z पर्यंत सुद्दां जर ऑप्शन दिलें म्हाका न्ही जाल्यार Z पर्यंत सुसायड हो ऑप्शन हांव दवरिना केन्ना कोणाकूच सांगिना की येस हो ऑप्शन आसूं शकता म्हणून बिकॉज इट इज नॉट एन ऑप्शन इट इज नॉट एन ऑप्शन ऑल्सो रडटा फ्रस्ट्रेट जाता सेल्फ हार्म एकलोच रावता बेस्ट Drugs, alcohol, तेका ड्रग्स अल्कोहोल येस सॅड जाता अलोन न्हिदता आनी म्युजीक बी आयकता एकटोच रावता सॉंग्सा बी आयकता बट टेन्शनान कितें करतात भुरगे टेन्शनाक म्हणजे आवय बापाचें आयकना भुरगे म्हणजे मस्ती करता गाडये फास्ट येयले ते एक आसतले रिजन बेश्टे घरांतले बी हे करतात आयकनात बी एकटे रावता एकटो भोंवता कोणा अल्कोहोलिक जाता स्टार्ट युजींग ड्रग्स आयसोलेट देमसेल्व्स मेन म्हणजे डिसिजन घेवपाची कॅपेसिटी उरना म्हणजे मायंड कंट्रोलान नासता त्या खातीर फूल रॉंग जाता फ्रेंडशीप आमची रॉंग वयता लायक तेंचे ड्रग्सा कडेन अल्कोहोलीक तशें जावं शकता मेन आमी करियरा कडेन आमी फोकस करिना ते जावं शकता फूल लायफ पिड्ड्यार जावं शकता डिप्रेशनान राग येता आनी कॉन्सन्ट्रेशन जायना फर्स्ट क्राय टेन्शन घेता सुसायड alcohol बीन कंजम्पशन मोस्टली अल्कोहोल कंजम्पशन अल्कोहोल कंजम्पशन ओवर थिंकिंग alcohol consumption. अल्कोहोल कंजम्पशन एडिक्शन्स ऑफ वेरियस थिंग्स ओके ओवर थिंकिंग हेल्थाक हार्म करता लोनली रावता एकटे लोनली आय गो फॉर अ बायक रायड
अशें कोणाचेर बेस्ट तापप बीन जाता बेस्ट. तापप एग्रेसीव जावप विनाकारण तरी रॉंग आहे का एडिक्ट ओव्हर थिंकिंग ओव्हर थिंकिंग अल्कोहोल अलोन टाइम स्पेंड करप उलोवप ना कोणा कडेन बीन थिंग इज दॅट येस एंग्री जाता आमी लोनली फील करता आनी तातूंतल्यान आमी खुबशे फावटी सिगरेट स्मोकींग अल्कोहोल कन्जम्पशन ह्यो गोष्टी सुरू करता. हांव ह्यो दोनूच गोष्टी कित्याक सांगता बिकॉज डू यू थिंक अल्कोहोल कन्जम्पशन अँड सिगरेट स्मोकींग इज अ गेट वे टू ड्रग्स? येस. सो ह्या टायमारूच स्टॉप जावपाक जाय अशें दिसना तुमकां. हांव तुमकां विचारना बट तुमकां खबर आसतलें तुमच्या सर्कलान किंवा तुमच्या फ्रेंडा मदीं अशे कांय भुरगे आसतले जे अल्कोहोल कन्जम करता जस्ट बिकॉज तांचे कडेन प्रॉब्लमांक सोल्युशन नासता, जस्ट बिकॉज ऑफ पियर प्रेशर ऑर एंटरटेनमेंट कितेंय जावं. पूण रेशियो जास्त फावटी टेन्शनान आसता म्हणून अल्कोहोल कन्जम्पशन ऑर सिगरेट स्मोकींग ऑर लास्टाक इज ड्रग्स जे एडिक्ट जाल्या उपरांत भायर सरपाक खूब मुश्कील. हांव भायर सरपाक शकना अशें म्हणिना बिकॉज खुबश्यो वाट्यो आसा ज्यो भायर सरपाकूय शकता. नथींग इज इम्पॉसिबल. तुमी जर खंयच्याय बाबतींत तुमी जर इनटेक करता ड्रग्स खंयच्याय लेवलचो जाल्यार तितूंतल्यान भायर सरप मातशें मुश्कील आसा बट इम्पॉसिबल ना. ओके. बट फर्स्ट थिंग इज तुमी सुरूच करपाक जायना. जर टेन्शन आयलें डिप्रेशनान गेलो 4 गोष्टी फॉलो करा. तुमी त्यो जर सांगल्यो न्ही म्हाका बूक रिडींग ऑर लोनलीनेस फील करता किंवा आनीक खंयच्यो गोष्टी करता तुमी भायर सरपाक तुमीच ऑप्शन दिले खूबशे. बूक रिडींग करप, बायक रायड करप, म्युजीक आयकप आनी कितें सांगलें कावन्सिलींग ऑर आनी खुबश्यो गोष्टी. फर्स्ट थिंग तुमी करपाक शकता इज पॉझिटीव थिंकींग. एवरी टायम ईच एंड एवरी टायम पॉझिटिवली विचार करात. खंयच्याय गोष्टीचेर पॉझिटिवली पळयात. इफ नॉट तुज्या फ्रेंडान हेल्प करप दुसऱ्या फ्रेंडाक की ताका पॉझिटिवली कशें विचार करप. डेली पॉझिटिवली मोटिवेट करा ताका गोष्टी करपाक. पॉझिटिव्ह गोष्टी सांगात ताका अँड पॉझिटिव्ह व्हिडियोज दाखयात किंवा पॉझिटिव्ह व्हिडियोज पळयात. तुमी एक ट्राय करा. म्हाका खबर आसा स्टडी टेन्शन बाकीचें सगळें टेन्शन आसता. हाज्या खातीर सुद्दां तुमकां हांव सांगता कितें करपाचें तें. फर्स्ट इज डेली उठून सकाळी एक पॉझिटिव्ह व्हिडियो पळयात. जे टॉक्स व्हिडिओ असतात ते पळयल्यार चलता. बेस्ट सगळ्यान बेस्ट शॉर्ट फिल्म्स आसता पॉझिटिव्ह विचार करपा खातीर जे तुमकां स्टोरीज दाखयता पॉझिटिवली कशें हेल्प करप किंवा हाजे गोष्टी खातीर. ते व्हिडियोज पळयात आनी मायंड पॉझिटिव्ह दवरात सकाळी फुडें उठले काय. हांव करता खुबशे फावटी ट्राय आनी अर्दो आदेश तरी येस खूब बरे तरेन वयता म्हाजो. सो ते करपा खातीर पॉझिटिवली तुका एनर्जी बिल्ड करची पडटली तुज्या भितर. मेडिटेशन करात पॉझिटिव्ह एनर्जी करपाक 15 मिनिट्स जस्ट युट्यूबाचेर म्युजीक मेडिटेशन म्युजीक लायात कानान लायात आनी ओग्गी बसात जस्ट कांयच विचार करिनासतना. सेकंड थिंग जे म्हाजे पर्सनल एक व्यू आसा की हेल्प करात. नॉट ओन्ली युअर फ्रेंड्स बट रस्त्यार सुद्दां कोणाक हेल्प जाय मार्केटान कोणाक खरेंच गरज आसा कोणाची हेल्प करात तांकां. ताजी स्मायल पळोवन तुमकां खूब बरें दिसतलें. अल्कोहोल इनटेक करूं नाका. ह्या तुमच्या एजीचेर तरी अजिबात करप ना. कित्याक खबर आसा तुमची ब्रेन जे आसा ते वाडटा आतां. तुमी ग्रॅबिंग पावर फास्ट आसा तुमची. तुमी खुबश्यो गोष्टी तकलेन घेता आनी ती स्टोर करता. जेन्ना तुमी अल्कोहोल किंवा सिगरेट स्मोकिंग ऑर ड्रग्स दितले तुमच्या ब्रेनाक तुमी लिमीट करता. ज्या वयर आनी कांय घेवं नाका. आपूण सांगता तेच कर. तुजें ब्रेन एका वाटेन स्टॉप जाता हें करपाक ग्रॅबिंग पावर करपाक. तातूंत तुमचें करियरूय जावचें ना तुमी शिकोवंकूय पावचें ना कांयच करूंक पावचें ना. सो आतां तुमी असले गोश्टीन पडो नाका. फूड हॅबीट बरी दवरा. ओके. सो नेक्स्ट इज आमचे एक्सरसायज ऑर न्यूट्रिशन आमी कितें घेता तें. सबस्टन्स अब्यूज आता स्मोकिंग टबॅको हॅबिट्स टबॅको च्युईंग अल्कोहोल हेय बी प्रमाण आमच्या गोंयान वाडिल्लें दिसता. सो जे आमचे किशोर अवस्थेन जे भुरगे आसता दे सकम टू पियर प्रेशर व्हेरी इजिली. सो हे पियर एज्युकेशनाचो प्रोग्रामूय आमच्या एडॉलसंट हेल्थ किंवा RKSKन आसा वेर वी आर choosing some of the students to educate their colleagues and their peers. And one of the most important thing is how to not get into addiction, especially of alcohol, tobacco and drugs. So तो एक आमचो एक full fledged peer education program चालू आसा. कशें सॉल्व करूं शकता हे प्रॉब्लम्स आमी. Talk with parents. डिस्कस करून सॉल्व करूंक जाय. You can talk to anyone you ट्रस्ट yeah. एकामेकाक समजून घेवंक जाय. एकामेकाक समजून घेवपाक जाय. दीस इज इन रिलेशनशीप इश्यूज म्हणटा तूं. ओके. माइंड फ्री दवरप मायंड फ्री दवरप डिस्कस करप. ओके. डिस्कस करपाचें फॅमिली डिस्कस करप उलोवन सॉर्ट आउट करप उलोवन सॉर्ट आउट ओपिनियन्स घेवप कोण कोणाचे फर्स्ट काम डावन देन
थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस एंड देन डिस्कस करप डिस्कस करप बुक्स बीन वाचपाचे बुक्स वाचप कावन्सिलींग इज बेस्ट ऑप्शन सगळ्यां कडेन एक मनीस असो आसपाकूच जाय जे कडेन आमी कितें शेअर करपाक जाय म्हणजे एक एकदां आमी पेरंट्सां कडेन शेअर करपाक शकना त्या खातीर बेस्ट फ्रेंड आसपाक जाय तो खूब इम्पॉर्टंट कावन्सिलींग फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड शेअर करप फ्रेंड्स कावन्सिलींग फ्रेंडा वांगडा आपलो टायम स्पेंड करूं एकता ओके टेन्शनूच घेवप ना शेअर करूंक जाय आपले फ्रेंडा वांगडा शेअर करपाक जाय आनी कांय ना प्रॉब्लम मायंड डायवर्ट करप दुसरे कडेन कावन्सिलर कावन्सिलींग टॉक यू हॅव टू टॉक टू समवन हू इज व्हेरी ट्रस्टेड अँड कुड गिव राईट एडवाईस सदां मोटिवेटेड रावपाक जाय एक तर कावन्सिलींग और चेंजीस करपाक म्हणजे चिंतपाक जाय लायक लायफस्टायल चेंजीस आनी लायक फॅमिली प्रेशर डावन करपाक मातशें तिंकाय मोटिवेशन बी करपाक I think just talking about it to whoever you trust, your mother, father, or maybe a friend, that helps a lot. You're just talking and telling what's going on, and maybe your parents also might not understand what you're going through. So just talking to them might make your load way easier than you actually feel. You need to be very positive about each and every situation. So like you should involve more communication between your family members. आपली प्रॉब्लेम्स फ्रेंड्सांक शेअर करप स्वताक बिजी दवरप कावन्सिलींग कावन्सिलींग शेअरिंग विथ फ्रेंड्स शेअरिंग विथ फ्रेंड्स शेअरिंग विथ फ्रेंड्स ओके जायते सोल्युशन्स तुमचे कडल्यानूच आयले म्हाका विच इज गूड तुमकां खबर आसा आनी एक हांगासर पयल्यार तरी दिसता की कोणाक टेन्शनां अशी ना केन्ना बट आसा ती बारीक आसतली सॉल्व करपाचो प्रयत्न करा प्रत्येक प्रॉब्लमाक आपलें एक सोल्युशन आसता एक गोष्ट बरी जाली तुमकां खुबश्यो गोश्टी तुमकां खबर आसा कितें करपाक जाय ते बट तुमी फॉलो करता जेन्ना टेन्शन येता तेन्ना ह्यो गोश्टी करता फॉलो यू नो एनेमिया म्हळ्यार कितें खबर आसा गो एनीथिंग अबाउट याद उराना इज अल्झायमर्स भारत सरकाराचे एक हे आसा इनिशिएटीव एनेमिया मुक्त भारत वॉट इज एनेमिया डिजीज खबर ना स्प्रेड बाय मॉस्किटोज समथिंग रिलेटेड टू ब्लड समथिंग रिलेटेड टू हेमोग्लोबिन समथिंग इन ब्लड खबर ना जारींग खातीर जाता दिसता खबर ना डिजीज it is some blood, I don't know, it's related to some blood. Then you get problems like thyroid. हेल्थ इश्यूज अर्थ तुमच्या बॉडीन आसता कितें तरी म्हटल्यार रक्ताचे lack of red blood cells lack of red it is some kind of a disease. It's a sickness which have less blood in the body. It's lack of blood in body. Lack of hemoglobin and red blood cells. Condition where a person have lack of red blood cells in the body. हिमोग्लोबीन रक्ताची कॅपॅसिटी कमी येता लायक ही चडशी गुरुवार बायलेक तांकां जाता येस म्हणजे येल्लो हे पार्टिकल ते रक्तात धरून रेड ब्लड काउंट जे आसा न्ही ते कमी जाता रेड ब्लड काउंट जे आसा पळय ते कमी जाता और तुजें ब्लड लॉस जाता आनी तेणी सांगले ते प्रमाण चडशे चलया किंवा बायलांक इफेक्ट जाता तेंचे ब्लड लूज जाता चडशे फावटी आनी जास्तशे फावटी प्रेग्नंट वुमन जे आसा तांकां ते त्रास जावपाक शकता आनी ते वाडटा प्रकार ओके तुमकां गुळयो दिता कसल्यो घेतात तुमी टॅबलेट दिता कसल्यो तुमकां आयर्न टॅबलेट दिता खबर आहा तुमकां खबर आसा कित्याक दिता रे तुमकां त्यो ब्लड सर्क्युलेशन बंद सारकें बंद सारकें खबर ना कित्याक दिता रे फीट रावपाक फीट बी रावपाक जाल्यार फीट रावपाक बॉडीन आयन वाट फीट रावपाक खबर ना खबर ना हेमोग्लोबीन वाडपाक एनर्जी ग्लुकोज बी ग्लुकोज एनर्जी येता इथं आयन वाडटा बॉडी आयर्न टॅबलेटी आयनूच वाडयतले न्ही कित्या खातीर दिता येस बेजिकली एनेमिया इज तुज्या बॉडींतले आयर्न कमी जाता आनी तुजें ब्लड रेड ब्लड काउंट जे आसा ते कमी जाता ब्लड लूज जाता डार्क सर्कल्स येतात विकनेस फील जाता हेमोग्लोबीन लेवल कमी जाता हेमोग्लोबीन लेवल कितलो आसता रे नॉर्मल 13 to 14 हेमोग्लोबीन लेवल कमी जाता आनी ते खातीर आयर्न इनटेक आसप भरपूर गरजेचें तुज्या बॉडीन
Okay, rich sources of iron. So vegetable. Vegetables. Same stuff. Vegetables. 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 Green vegetables. Fruits. Vegetable, fruits. Meat, fruits and vegetables. Green leafy vegetables. Vegetables, fruits, beetroot, milk and egg. Fruits, vegetables and fruit. Dates आणि वेजिटेबल what kind of vegetables? मातयेन जातले मातयेंतले मुळो बीन रेड कुळोन ग्रीन्स एग्स egg. Vegetables. What kind of vegetable? लीफ म्हणजे तांबडी भाजी बीन आमची. वेजिटेबल्स अँड फ्रुट्स Egg. एग्स वेजिटेबल्स Egg vegetable. वेजिटेबल्स Vegetables. Okay. Green leafy vegetables or meat, fish, बाकीर स्पिनॅच और ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हे खायात आणि तुमची हेल्थ खरेंच बरी दवरात कारण विकनेस इतले वाडटात तितूर तुमी कॉन्सन्ट्रेट करूंक पावना कॉन्सन्ट्रेट करूंक न करूंक पावल्यामुळे तुमच्या स्टडी सारकी जावची ना आनी स्टडी न जाल्यामुळे तुमची मेंटल हेल्थ मातशी खालावतली सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी इंटर रिलेटेड आसा मातश्यो लक्ष दवरात आणि तुमची हेल्थ बरी दवरात ओके कितले जाणांक युवा क्लिनीक खबर आसा वॉट इज युवा क्लिनीक युवा क्लिनीक वॉट इज युवा क्लिनीक युथांक खातीर कितें तें यूथ क्लिनीक मिन्स सायकॅट्री सायकेट्रिस्ट सायकलिंग ग्रुप सायकलिंग रूम ग्रुप खबर ना युथा खातीर बी खबर ना To solve youth related health problems. क्लिनिक फॉर द यूथ सो युथाचे कितें प्रॉब्लेम आहा सॉल्व करपा खातीर एनीथिंग एनी गेसीस वॉट इज युवा क्लिनीक खबर आसा कोणाक ओके युवा क्लिनीक प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हापसा किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आसात म्हापसा आसात तातूर और प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स जितले आसा तुमच्या गांवांनी तुमी सगळे जाण म्हापसा भायले आसतले थोडे जाण प्रत्येक गांवान किंवा प्रत्येक प्रायमरी हेल्थ सेंटरान युवा क्लिनीक म्हणून आसा जंय तुमचे सगळे प्रश्न सॉल्व जावपाक शकता जे एडोलसन्स किंवा यूथ जे आसा न्ही तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता थंय तुका कावन्सिलर मेळटलो थंय तुका डॉक्टर्स मेळटलो तुमकां आयर्न टॅबलेट्स बीन दितात तुमकां दितात न्ही जस्ट बिकॉज एनेमिया मुक्त भारत इज अ सेम पार्ट ऑफ दॅट तुजें आयर्न इंटेक वाडोवपा खातीर तो आयर्न टॅबलेट्स दिता तुमकां तुजें नांव दामिनी काँग्रेचुलेशन ताळयो मारा ताच्या खातीर एकदां एक स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम प्रुडंट दिस इज फॉर यू तुजें नांव दिनेश सावकार कॉंग्रेच्युलेशन्स थँक्यू ओके दॅट्स इट इतलेच आशिल्ले आयच्या ह्या एपिसोडान युवा हेल्थ ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली म्हाका नक्की कळयात आमच्या फेसबुकार पेज आसा युवा हेल्थ थंय वचून म्हाका तूं मेसेज करपाक शकता तुजे सजेशन्स तुका जर कितें सांगपाक जाय जाल्यार एंड जर तुका कसली मदत जाय जाल्यार म्हाका थंयसर तूं सांगपाक शकता एक गोष्ट लक्षात दवरा थंयसर तुमचे पर्सनल गोष्टी किंवा पर्सनल प्रॉब्लम्स थंय मेसेजीचेर किंवा वॉलाचेर घालू नाकात तुमकां तुमचे प्रॉब्लम्स किंवा तुमच्या गोश्टीचे कॉन्फिडेन्शियल उरपाक जाय त्या खातीर तुमचो एड्रेस किंवा नीड हेल्प म्हणून घातल्यार कोता येता आमी तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न करतले एंड तुमकां कावन्सिलर प्रोवायड करपाक जाय येस हेल्थ डिपार्टमेंट तुमकां कावन्सिलरूय प्रोवायड करतले आनी नक्की कळयात ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली ती फुडल्या विकाक परत एक फावट मेळुया नवीन युवा हेल्थ ही कार्यावळ घेवन टील देन टाटा बाय बाय